कला अकादमीच्या नव्या साऊंड सिस्टमाची कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन बेरेस्तारा पळोवणी केली। कला अकादमीचे साऊंड सिस्टमात कसलोच इबाड ना म्हणून मंत्री गोविंद गावडेन परतून एकदा स्पष्ट केला। कोणाक जर कला अकादमीची साऊंड सिस्टम सारकी ना अशी दिसता जाल्यार ताणें टॅक्निशियना कडेन संपर्क करचो अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगला। साऊंडाचो इश्यू अशें कांय ना, फक्त ताका कितें आसा ताका ऑपरेशन हो एक पार्ट आसा आनी कशें आसा साऊंड आमी कोणाक तरी प्रोग्राम कर म्हणून सांगलो तसो तो आमी एनालायज करपाक शकना। प्रोग्राम चलता आसतना तेजें ऑपरेशन, कारण जितले लोक जितले हॉलान भितर बसले ते सुद्दां कॅल्क्युलेशन, ते सुद्दां रिडींग हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी इट इज द रुटीन प्रोसिजर आनी ते प्रमाणे ते रिडिंग्स काही गोष्टी घेता, कित्याक विशय आसा तो प्रमाणे करता आनी म्हाका दिसता 2-3 दीस ते आसतले। 2-3 दीस आसले म्हणल्यार एक कार्यक्रम जातले, त्या प्रमाणे आमकां आउटपुट मेळटलो आनी तो रिपोर्ट मेळटलो आनी ताजेरूच मागीर हांव चड काय उलोवपाक शकता। ओके, स्पेशल कार्यक्रम दवरला तेंच्यानी ओन्ली फॉर ना जे कार्यक्रम ऑलरेडी बुकींग आसा ते बुकिंगाच्या कार्यक्रमाचेर ते मदीं म्हाका काही लोक तिडकिल्ले कशें दिसले की हे चलना ते चलना म्हणून। ते तिडकिल्ले लोक कित्याक येतले आमकां काय खबर ना। रायट, कितेंय जर आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान एक पद्दत आसा, ती पद्दतचो फॉलोअप जेन्ना करूना मनीस ताजेर मागीर आनी उलोवन काय उलयना, बरोबर। म्हणजे अशे लोक वहा जे वेळाचेर आमकां काही गोष्टी रिटर्न काही गोष्टी येतले तेन्नाच आमी काही गोष्टी करपाक जाय। गोविंद गावडे नांवाचे खूब जाण आहा, प्रश्न करता आसतना सारको करपाक जाय विशय आहा आनी कोणीय भायर कोण उलयता ताका आमी मायंड जातात ना। तुमचे कडेन कितें आसा, आमी एक्टिविजम करून आयले मनीस, आमी कितें कायदेशीर घेवन आमी उलयले आसा, कोण भायर उलयता ताका आमी व्हडले कॅर आनी महत्व